ही गजाल जी पळय आसा पळय न्ही, एक्चुअली आतां माननीय मुख्यमंत्र्यान खुबशे मेजर्स घेतलेले आसा आनी इतले मेजर्स घेतलेले आसा की म्हाका दिसता हे सगळें कर्ब करपाची ताची जबरदस्त इच्छा आसा गोंया लागून. आनी तें करता आसतना एक गजाल मुद्दाम सांगतालो हांव, अश्यो काही घटना ज्यो पळय घडटा त्यो सगळ्योच सामक्यो म्हणजे ते कितें आसा की कोण पळय जे पळय वायट कर्म करपी आसता न्ही ते वेगळे वेगळे तकले वापरून करता. आनी तेजे फाटल्यान कशें आसा की तांकां सोदून काडून शिक्षा करप, तांकां धरून हाडप हे सगळे सुद्दां प्रयत्न आसा आनी ते चालू आसा तेजे. म्हाका दिसता कितें आसा की ओवर ए पिरियड ऑफ टायम हे सगळे कामां लागून मुख्यमंत्री सक्सेसफूल जातलो. आनी आमी लोकांनी बी कशें आसा की एकूच तें सरकारूच करतले अशे पद्दतीन रावूंक जायना. आमी सगळ्यांनी ती दक्षता घेवपाक जाय आनी तें करता आसतना बाकीच्यांकय आमी हेल्प करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या विशयाचेर जो पळय आसा सगळ्यांकच चिंता आसा. जशी सगळ्या जनतेक पळय आसा त्या प्रमाणे बाकीचे जे पळय कोण लिडर आसा आनी म्हाका तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून म्हाकाय ही चिंता आसा की जी कितें चलता पळय चोऱ्यो मारामाऱ्यो आनी ज्या पद्दतीचें वातावरण चलता तें योग्य न्हू, पूण तेजेर निश्चितच तो तोडगे काडटलो. पोलिसांनी चड एक्टीव जावपाची गरज म्हणटा आनी एक्टीव जावपाक जाय अशें म्हणटा. पेट्रोलिंग हे तें कडक करपाक जाय. केलां आतां हांव सुद्दां आतां एक दोन दीस पळयतालो. येता मसालो समज लेट बीट जालो जाल्यार सगळें पळयलें नाकाबंदी बाकीच्यो गजाली चालू आसा करता. आनी समज सजेस्ट जर केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच करतलो. उजगांव पुलीस स्टेशन मागता लोक की एक स्वतंत्र पुलीस स्टेशन जावचें म्हणून. गरज आसा पळय उजगांव गरज आसा. त्या शिवाय आमच्या मतदारसंघात सुद्दां एक गरज आसा खंय धारबांदोडा कॉस्टली जावचो कित्याक चड व्हडली कॉस्टली अशी. आनी आमी ते कितें केल्लें आसा हे जे प्रपोजल्स पळय आसा पळय न्ही हांव ते विधानसभेन पयलीं उलयलां आनी प्रपोजलूय आमी कितें करता फॉरवर्ड करता. आनी सगळ्यो गजाली कशी आसा एकच टायमार अशी टक करून जातली अशी ना. तुमकां स्वताक अनुभव आसा सगळ्यांक. पर्टिक्युलरली आतां ते पळय तुजे कलीग पळय जे आसा न्हू ह्या मतदारसंघाची फाटल्या वर्सांची दशे कितें आनी आज कितें आनी कशा पद्दतीन ग्रोथ जाला आनी डेव्हलपमेंट जाला तें निश्चितच जातलें. आनी स्पीडअप जावपाक जाय आनी सगळ्यांची अपेक्षाय आसा जावपूच जाय. आनी आतां म्हाका दिसता कशें आसा की त्या विधानसभेक स्पिकर म्हणून म्हाजी जेन्ना पळय लोकांनी निवडणूक केल्या तेन्ना म्हाका दिसता की प्रत्येक मंत्र्या कडेन तुमी रिक्वेस्ट कितें करता समज घातलो ह्या मतदारसंघा लागून तुमच्या गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांची जबाबदारी आमचे कडेन आसा. आनी तें करता आसतना म्हाका दिसता मास्टर म्हणून म्हाका तें काम करचें पडटलें तें योग्य रितीन जातलें.